मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गोयच्या लोकांक भाजी पिकोवपाचे आवाहन करून ही एक घटमूट व्यावसायिक संद म्हणटात। सरकार सबसिडी दितात तो एक शेतकार 50 लाख वर्साक जोडटा म्हणटकच सेल्फ हेल्प ग्रुप जर एकठांय आयल्यार 50 सोडाच 10 लाख तरी सुरवातीक जोडपाक शकता। सरकार सबसिडी दिता, सरकाराचे फलोत्पादन खाते तुमच्या दारान येवन तुमची भाजी घेतले म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयल्यात। आरडीएक्स खातीर दोनापावलच्यान दत्ता मुरगांवकर। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, डेअरी फार्मिंग या वेगवेगळ्या सेक्टरात जो सपोर्ट मेळटा दॅट इज बिसाइड म्हणजे आमचो एक फार्मर सुद्धा 50 लाख रुपये एन्युअली जोडटा आणि हे स्वप्न न्ही, एक सिंगल फार्मर एन्युअली 50 लाख रुपया जोडटा। कितले? 50 लाख कितल्या वर्सांक? एकाच वर्साक 50 लाख रुपया जोडटा। आणि कशें जोडटा? भाजी लावन। कशें? भाजी लावन। आमच्या गावात शेत कितले रिकामे आसा काय ना? खूब व्हडले ऊस पडला, आमी लायता, आमकां लाख नाका। जाय काय नाका? जाय जाल्यार भाजी लावपाक जाय। ओके, हय, हांवें त्या खातीर सांगलें एक भुरगो जर वर्साक 50 लाख रुपया जोडू शकता आसत, आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप म्हणून एकीकडे येले जाल्यार पॉसिबल आसा काय ना? 50 लाख खंय पावो, आमी 10 लाख रुपया तरी जोडटली काय ना सुरवातीक? मागीर गावात भाजी लायतली आता? दॅट इज अ बिग बिझनेस। आणि वयल्यान ताका सबसिडी आसा, सगळेच आसा आणि मार्केटूय बी वी आर रेडी टू टेक। हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन तुमकां खंयच वचपाची गरज ना। भाजी विकपा खातीर तुमकां वचपाची गरज ना। भाजी विकती घेवपाक आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन तुमच्या घरा कडेन येता, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन ती भाजी घेता आणि व्हरून मार्केटान विकता। तुमकांय विकूंक वचपाची गरज ना, फक्त करपाचेच काम तितके करात। ओके, हे सुद्धा जरी केले जाल्यार मिनिमम लाख रुपया आमी म्हणजे 10 लाख रुपया तरी वर्साक जोडू शकता म्हाका दिसता। आणि 10 जाणां महिलांनी जर सुरू केलो जाल्यार एन्युअल इन्कम तुमच्या 1 लाखाच्या वयर वचू शकता। हाचो विचार करात। म्हाका दिसता म्हणजे एग्री हेतू सेक्टरात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करपाक जाय। ते जर केले आणि विच इज द नीड ऑफ अवर्स। आयज आमकां काळाची गरज आसा। गोंयांत आमी ही भाजी नाय जाल्यार म्हणजे भायल्यान खंयच्यान तरी हाडटा, ती जर आमी केले आसत जाल्यार ताचो खूब मोठो फायदो आमकांच जावंक शकता। गोंयकारांक जातलो ती गजाल वेगळी, पण फायनान्शियली हेल्प आमकां जावपाक शकता। आमी इतको जरी विचार केलो आसत जाल्यार ह्या सगळ्या सेक्टरात नक्कीच आमकां हेजो फायदो जातलो।